दिवचलचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन पेट्रोल पंपाच्या कर्मचाऱ्याच्या कांसुलार मारिल्ल्यान दिवचलचे वातावरण तापलां. ज्या हातांनी नगराध्यक्ष लोकांचे सत्कार करतात त्याच हातांनी नेम पाळटल्या गरीब कर्मचाऱ्यांक थापटावपाचो हक्क कोणे दिलो? पुलिसांनी नगराध्यक्षाचेर कारवाय करची मयेचो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट संतोष कुमार सावंतान मागला. 2 दिसां आदली ही घडणूक. दिवचलच्या एका पेट्रोल पंपार दिवचल पालिकेची हर्स व्हॅन इंधन भरपाक आयली. पेट्रोल भरपी कर्मचाऱ्यान रिक्विजिशन स्लीप दाखय म्हणून सांगलें, पण ड्रायव्हरान ती दाखयली ना. नेमा प्रमाण रिक्विजिशन स्लिपी बगर आपूण इंधन घालपाक शकना अशें स्पश्टपणान ताणें सांगलें. त्या उपरांत फोनाफोनी जाली आनी स्वता नगराध्यक्ष थंय पावलो आनी ताणें खंय निखिल सातड्डेकाराचेर हल्लो केलो. पंपाच्या CCTV कॅमेऱ्यात ही घडणूक रेकॉर्ड जाल्या. आदी आयकुया निखिल सातड्डेकाराक. तुमची गाडी येयली म्हणून हांवें तुका स्लीप विचारली मुन्सिपाल्टीच्यो आनी तें तूं म्हाका हाडूंक ना म्हणून हांवें ताका सांग हांव कसो तुका पेट्रोल घालूंक शकना म्हणून पात्राक फोन करता आनी सांगता आमी तुका पेट्रोल घालता. हांवें पात्राक फोन मारलो पात्राक फोन लागलो तो पात्राक फोन घेयना जालो. तो मागीर मॅनेजराक फोन मारलो. मॅनेजर म्हणलो ओल्ड लूक नाल्यार बाबूक फोन मार. कोणाक कोणाक फोन मारलो फोनूक एअरपोर्ट फोन केलो म्हाजे फोन दिना हेजे उलय तुमी येयलो हांव हे केलें हांव घालूंक शकना तुजे शेवटी हाडान हे कर म्हटलें नाल्यार तूं येयलें आतां म्हटलें म्हणून तो येयलो रागान आनी म्हाजे येवन नंतर थापटातून चालू करूं लागलो खंय लागलो हांवें ताका सांगलें पळय ताका खबर ना ते रिक्वेशन दिल्या शिवाय घालूंक येता ना ते आमचो घालणारो ताका सांगला पात्रा तो आयज एकटो नाका तर ताका खबर ना ताका मारूं नाका जाय जाल्यार तुजें हांव पांयां पडटा हांव म्हटलें सांगता तुका त्या खबर ना त्या बद्दल सॉरी म्हटलें तूं आनीक मारूं नाका म्हणटा म्हणून आनीक 2 मारले. गोवा 365 दुसरी बाजू जाणा जावन घेवपाचो यत्न केलो. दिवचलचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगलें आपणें आपलें कर्तव्य केलें. विशय खंय त्या भुरग्यानच वाडयलो कायद्यान स्लीप मागून. नेम मोडप्याक थापटांची जाप हें खंयच्या कर्तव्यात बसता तें आतां तुमीच थारायात. आयकात नगराध्यक्षाचें रजाव. बस हाडून त्या आमच्या हेजेर मारलें त्या खातीर तांकां अर्सवॅन जाय आसली म्हणून आमकां कॉल येता न्हू त्या भागाचो कावन्सिलर म्हाका फोन केलो की अर्सवॅन बेगीन धाडा म्हणून. नाल्यार आमचो ड्रायव्हर म्हणजे डेलीची रुटीन तें तो पेट्रोल घालता आनी वयता. त्या दिसता तो भुरगो आसलो पळय तो कसोच आयकना म्हणजे पेट्रोल घालपाकूच सोदिना. म्हणजे तेणें रिक्वेस्ट केली ड्रायव्हरान मागीर आमच्या इंजिनियरान रिक्वेस्ट केली हांवें रिक्वेस्ट केली तेका. तो म्हणलो तूं आपल्याक लागना आपल्याक पात्रांव लाग. मागीर हांवें पात्रांवाक फोन केलो. पात्रांव बाबडो धांवत येयलो आनी घातलें. कित्याक इमर्जन्सी गाडी न्ही ती केन्ना खंय कितें लागता तें सांगूं नाका पूण हो व्हडली शाणपणां सांगूं म्हणून तेजेर त्या हे खातीर आमकां हें करचें पडलें. तेणें घालूंक जाल्लें पेट्रोल आनी वचून बेश्टेच तेणेंच वाडयला ती. म्हाका थंय पेट्रोल पंपार वयपाची म्हणजे तेणें परिस्थिती हाडली थंय आनी वयल्यान आनी शाणपणां सांगता तो. कितें तरी आमकां डिसिजन घेवंक जाय आमकां हर्समॅन कशी तरी पावोंक जाय म्हणून त्या खातीर हें सगळें जालां. एखादो गरीब कर्मचारी कामावयले सुवातेत नेम पाळून काम करता आसत जाल्यार ताका ताचें पानबळ अशें थापटांनी मेळप? संतोष कुमाराचो प्रस्न. पालिका भाजपा प्रणीत आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे घडणुके कडेन गंभीरपणान लक्ष दिवचें पडटलें. तशेंच पुलिसांनी नगराध्यक्षाचेर कारवाय करची पडटली. पंपवाल्या कडेन पुरावे आसात. संतोष कुमार सांगता. तेन्ना तो ड्रायव्हर म्युन्सिपाल्टीचो हांगासर येयलो आनी आपल्याक पेट्रोल घाल म्हणलो गाडयेक. तर तेणी त्या भुरग्यान डायरेक्ट विचारलें तुमची रिक्वेशन स्लीप खंयसर आसा काय म्हणून. तर तो म्हणलो की आपूण रिक्वेशन स्लीप हाडूंक ना म्हणून. पूण तो म्हणलो भुरग्यान हेका सांगलें की आपूण तशें घालपाक शकना कारण आमच्या पात्राचे मॅनेजमेंटाचे हांगासर इन्स्ट्रक्शन आसा की आमी विदावट स्लीप कोणाकूच घालूंक शकना. अदरवायज तुमी कॅश दिया तुमकां घालता तुमी तुमचें कितें आसा तें स्लिपीचें तें मागीर पळया. ते कडेन तो घालिना म्हणून बरं म्हाका दिसता तेच्या म्युन्सिपाल्टीच्या ड्रायव्हरान तेंच्या कोणाक तरी इंजिनियराक फोन केलो त्या कावन्सिलराक फोन केलो काय चेअरपर्सनाक फोन केलो म्हणून कांय खबर ना. पण जेन्ना थोड्या वेळान हांगासर जो बिचोली म्युन्सिपाल्टीचो चेअरपर्सन आसा म्हाका दिसता तेजें नांव कुंदन फळारी म्हणून कोण तरी तो जो हांगासर येयलो आनी डायरेक्टली तेणी तेजेर हमलो केल्लो आसा. म्हाका अशें कळोन चुकलां की हांगाची CCTV फुटेज जी आसा पळय तितून सगळे पिक्चर जे आसा ते कॅप्शन जाल्लेले आसा. आनी हांवें जेन्ना पळय हेका विचारलें राती की कितें जालें तर तो म्हणटा आपल्याक येना बरोबर तेणीन कमी ते 2 काय 4 थापटां आपल्या कांसुलार मारल्या म्हणून.
म्हणजे जे लोकप्रतिनिधी जे आसा किंवा ज्यांच्या हातीन जे लोकप्रतिनिधी किंवा चेअरपर्सन जो आसा पयलो नागरीक जो म्हणटा पळय त्याच्या हातीन हांगा लोकांचे सत्कार केल्लेले आसा. हे सत्कार जे केल्लेले हातींच्यान आसा तेंचे सत्कार केल्लेल्या हातीनूच हांगासर दुसऱ्यांचेर हमला जाता जाल्यार हांगा कितके पर्यंत लोक हांगासर आनी लोक कामदार जे आसता पळय सम फॉर्मांचेर आसता ते कितके पर्यंत सेफ आसा की हे जे चेअरपर्सन आसा ते पावराचो जो पावरान आसा म्हणून तेंची जी तकलेक चडल्या पावर पळय ती खंयसर तरी कमी जावपाक जाय आनी तेंचो गॉडफादर कोण आसा हे आमकां जनते फुडें पावपाक जाय. आनी हे जर प्रकरणाक हांव तांकां मुद्दाम सांगता की त्यांनी वचून थंयसर पुलीस कंप्लेंट दिवपाक जाय आनी पुलिसांनी हेजेर बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेवपाक जाय. तशेंच सीएमाकू म्हणटा तुमच्या माध्यमाच्या सीएमाकू हे कळोवंक दिता की हे प्रकरण अशें आसा कारण ही जी म्युन्सिपाल्टी जी बिचोली म्युन्सिपाल्टी आसा पळय ती BJP पुरस्कृत आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी.